नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयात 4 वरांच्यो खबरो. घाना देशाचे भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घानाचे राष्ट्रपती जॉन ड्रामानी महामा हांचे वांगडा शिष्टमंडळ पावंड्यावेली चर्चा घेतली. ह्या चर्चे उपरांत भारत आनी घाना मजगती सांस्कृतीक व्यापार मानकीकरण आनी आयुर्वेदाक उर्बा दिवपा खातीर 4 कबलातींचेर सयो जाल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या भेटेक लागून घाना आनी भारत ह्या दोनूय देशांमदी आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. संवसारीक मळाचेर वाडटो आतंकवाद आडोवपा खातीर दोनूय देशांनी एकचारान काम करूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है. भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है. आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है. फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है. राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घाना भेट इतिहासीक थारल्या. घानाचे राष्ट्रपती जॉन ड्रामानी महामा हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर केल्ल्या भासाभासी उपरांत जाल्ल्या एका सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां घानाचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान जालो. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना हो भोवमान दिवन तांचो सन्मान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो सन्मान दोनूय देशांच्या तरणाट्यांच्या भवितव्याक इतिहासीक संबंधांक समर्पीत करता अशी भावना उक्तायली. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हे सध्या अमेरिकेच्या भोंवडेर आसात. वॉशिंग्टनात तांणी पत्रकार परिशदेत संबोधन केलें. पाकिस्तानाक लागून भारत आनी अमेरिका ह्या देशांमदले संबंद इबाडचे नात अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारत अमेरिका संबंद हे तिसऱ्या देशाचेर निंबून ना जाल्यार ते एकमेकाच्या विश्वासाचेर निंबून आसात अशें विदेश मंत्री जयशंकर हांणी स्पश्ट केलें. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, उर्जा ह्या वाठारांत भारत आनी अमेरिका हांच्या मदीं सहकार्य अदीक घटमूट जाल्या अशें तांणी मुखार स्पश्ट केलें. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत जाल्ल्या झूजबंदी खातीर भारत आनी पाकिस्ताना मदीं अमेरिकेच्या मध्यस्थीचो दावो करपी डोनाल्ड ट्रंप हांचें विधान जयशंकर हांणी भायर मारलें. झूजबंदी संबंदांत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं थेट संबंद जाल्ल्याचो दावो तांणी केलो. Goal in the Quad was to strengthen strategic stability in the Indo-Pacific. And this meeting, the discussions were largely devoted to enhancing delivery on various initiatives and projects. As is the practice on such occasions, we had a very open, very freewheeling discussion on regional issues of the Indo-Pacific. A lot of that was a granular analysis of different situations, different issues of the Indo-Pacific itself. But again, in the light of recent developments, it is natural that we also spend some time discussing the Israel-Iran conflict, also what the US had done in Iran. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या शारी स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षांच्या पहिल्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या परिशदेचेर आयज हरियाणात मानेसर हांगा उक्तावण जालें. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. संसदीय लोकशाय आनी राष्ट्र उभारणी बळिश्ट करपा खातीर शारी स्थानीक स्वराज्य संस्थांची भूमिका महत्वपूर्ण आसता अशें ह्या वेळार उलयतना ओम बिर्ला हांणी सांगलें. एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी. मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं.
इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन सुरू जातले अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या। केंद्र सरकाराच्या ह्या विशींच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मंत्री रिजिजू हांणी दिल्या। 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट ह्या मजगतीं जावपी ह्या अधिवेशनात वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा आणि निर्णय जातले अशी अपेक्षा तांणी उक्तायली। स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर 13 ते 15 ऑगस्ट मजगतीं संसदेचें काम बंद आसतलें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांगें हांगा धर्तरी आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ह्या येवजणेची सुरवात जाली। ही येवजण प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केल्ली। पुराय भारतांतल्या 63,000 गांवांक ही येवजण चालीक लावपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। ह्या येवजणेंत भलायकी तपासणी, कर्करोग सोद शिबीर, दांत भलायकी तपासणी ह्या सारकेल्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा। गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण खात्यान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। गोंयांतल्या 28 गांवांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्यो येवजण्यो अंत्योदय घटकां मेरेन पावोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। राज्य सरकारान ट्रायबल रिसर्च सेंटर सुरू केल्ल्याची म्हायती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली। ट्रायबल रिसर्च सेंटर कित्याक तर ट्रायबलाच्यो समस्या कितें आसा, ट्रायबलाच्या मदीं वचून तांच्या मदीं रिसर्च करपाची गरज आसा। दोन गजाली खातीर, एक मुळात तांच्यो हेल्थ रिलेटेड समस्या आणि दुसरें तांचे कल्चर कितें आसा हे समजपाक जाय, ताजेर रिसर्च करपाक जाय। आणि ते पहिले ट्रायबल रिसर्च सेंटर जर आमी खंय सुरू केले आसत जाल्यार ते सांग्यार सुरू केले, हे सांग्याकारा खातीर व्हड गजाल आसा। चौथी गजाल, ट्रायबल म्युझियम। आमचे कितलेशे ट्रायबल फ्रीडम फायटर्स जावन गेले, गेली 60 वर्सां आमी तांच्या पर्यंत पावूंक नाशिल्ले। तांकां सोदून काडून तांच्या खातीर वेगळो म्युझियम एस्टाब्लिश करपाचें काम फर्मागुडी हांगासर सुरू आसा, वेगळी जागा दिल्या आणि तेंय काम थोड्या दिसाच्या भितर आमी पुराय करता। हाज्या फुडें एक स्टेप फुडें वचून ट्रायबल भागांतली कुणबी साडी जी विशेष करून ट्रायबलांक वेअर करताले, ट्रायबला खातीर प्रिय लुप्त जाल्ली, कोण केन्ना उलयनाशिल्लो। ट्रायबल शॉल आसतली, ट्रायबल साडी आसतली आणि आज स्वता बाब सुभाष फळदेसायन घातलेले ट्रायबल जॅकेट आसतले। हे जर लोकां समोर हाडपाचें काम जर पयले फावटी केन्ना केलें आसत जाल्यार ते म्हाज्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरू जालें, हाजोय म्हाका तितकोच अभिमान आसा। पुराय गोंयांत बुधवार आनी आयज दनपार मेरेन उटंगराच्या पावसान झोडपून काडला। कांय जाग्याचेर वादळी वारें आनी हुंवारग्रस्त परिस्थिती निर्माण जाल्ल्या कारणान जनजिणेचेर ताचो परिणाम जालो। सकयल भागांत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर लेगीत परिणाम जालो। उटंगराच्या पावसाक लागून पारोडे केपें हांगचो रस्तो उदका पोंदाक गेल्ल्या कारणान केपें मडगांव येरादारी चांदोर मार्गान वळयल्या। वाळपयत काल एका दिसांत 156.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। मुरगांवांत लेगीत 115.6 इंच पावस नोंद जाला। गोंयांत 24 वरांत सरासरी 6.34 इंच पावसाची नोंद जाल्या। धारबांदोड्यांत सगळ्यांत चड 9.3 इंच पावस जालो। मानसवाडा चिमल हांगच्या एका घराची संरक्षक भिंत कोसळिल्ल्याची घडणूक जाल्या। मजगतीं हरमल भटवाडींत मुखेल रस्त्याच्या कुशीक रस्त्यावेलें उदक साचून येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो। उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक, आमदार जीत आरुलकर हांणी घडणूक थळाक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतला।